25 मे हो गोयच्या आदिवासी समाजा खातीर महत्वाचो दीस। ह्याच दिसा 2011 बाळी उठाच्या आंदोलनात न्याय हक्का खातीरचे संघर्षांत आदिवासी समाजांतले दोगा तरणाट्यांक मरण आयिल्ले। आयच्या दिसा उठा संघटना प्रेरणा दीस मनयता। फोंड्या कार्यावळ जाली, मात आदिवासी फुडारी तवडकर आनी गावडे हे दोगांयची तोंडां आयचेच दिसा दोन कडेन पळोवया हो रिपोर्ट। 25 मे 2011 हो दीस आदिवासी समाज केन्नाच विसरपाक शकना। राजकीय आरक्षण आणि हेर मागण्यां खातीर बाळली जाल्ल्या आंदोलनात आदिवासी समाजाच्या दोग तरणाट्यांक जीव वगडावचो पडिल्लो। मंगेश गांवकार आणि दिलीप वेळीप ह्या दोग तरणाट्यांच्या बलिदानाचो दीस उठा प्रेरणा दीस म्हणून मनयता। हे निमतान फोंडेच्या राजीव गांधी कला मंदिरात प्रेरणा दिसाचे आयोजन केल्ले। ह्या वेळार आमदार गणेश गांवकार, प्रकाश वेळीप आणि मंत्री गोविंद गावडे हाजीर आशिल्ले। एक लक्षात दवरा की त्या स्टेटसाचे आपल्याक जो फायदो मेळ्ळा त्या फायद्याचो उपयोग दुसऱ्या कोणाक लागून करतले अशा पद्धतीची भावना जर समाज जर आमच्या भितर जर दवरली जाय आनी तो चार्टर ऑफ गव्हर्नमेंट सिटीजन चार्टराचो पुस्तक पळय दिसले चडशे जास्तीत जास्त स्किमीचो उपयोग करपाक शकले जाय जाल्यार म्हाका दिसता आमच्या मंगेशाक आनी दिलीपाक जे पळय आर्जो उठ्याक तेजे चीज जालें अशें म्हाका दिसतालें। वेगवेगळे पक्ष आसूं, वेगवेगळे राजकारणाच्या स्टेजीचेर आसूं, पूण एकच गोश्ट लक्षात दवरा की समाज म्हणून जेन्ना पळय प्रश्न येतलो तेन्ना सगळे एकटेन उबे रावा आनी आमकां जाय ते आमी स्वता पडून घेवया। आमचे जे अधिकार मेळपा ते अजूनय मेळना, अजूनय आमकां आनीक परत परत आंदोलन करपाची पाळी येवपाची आसता की खंय तरी खंत येता। म्हणून सरकाराक सुद्दां आमकां सांगपाचें आसा, ज्या खात्याचे मंत्री आसात तांणी ह्यो योजना आयकून घेवपा खातीर येणाऱ्या कार्यक्रमाक येवचो तांकां तांणी येवप म्हाका दिसता हें गरजेचें आसा, नैतीक अधिकार आसा। फुडल्या वर्सा प्रेरणा दिसा पयलीं आदिवासी समाजाच्यो सगळ्यो मागण्यो मान्य करच्यो, नाजाल्यार परतून एकदा संघर्षाची तयारी दवरची, मंत्री गोविंद गावडेन आपल्याच सरकाराक शिटकावणी दिल्या। प्रेरणा दिसा निमतान आयोजित कार्यावळीत मंत्री गावडे उलयतालो। प्रत्येक पावला पावलाचेर ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी दोळ्यांत हाडिल्ल्यो आसात, तरी आसतना निकाल मेळना। हांवूय सरकारान मंत्री आसा, म्हजे कडेन खातीं आसा, पण प्रत्येक गोष्ट सरकारांतलो मंत्री करतलो हेजेर न अवलंबून रावपाक आपली जबाबदारी कितें आसा आनी आपूण सरकाराकडल्यान हें काम कशें करून घेतलो ही त्या फुडाऱ्याची आनी मुखेल्याची जबाबदारी जावन आसा। आनी हें जर आमी जर करपाक जर शकले ना, म्हाका दिसता हो प्रेरणा दिन जो आहा पळय म्हाका म्हणचें दिसता की सरकारी पत्रिकेर तो सेले ऑब्जर्व करून कितें मेळोवपाचें आसा। आमच्यो समस्या ह्या अनुसूचित जमातीच्यो रडगाडीत प्रत्येक प्रेरणा दिनाच्या निमित्तान जर आमकां जर परत वावरंवार त्या प्रकाश वेळात जर मारचे जर पडले तर म्हाका दिसता प्रेरणा दिन सरकाराच्या बरोबर म्हणून काय करता। पुढच्या वर्षीचा 2025चा जो प्रेरणा दिन जर आहे त्याच्या पूर्वी ह्या सगळ्या गोष्टी आज खात्यानं आणि सरकारनं ठसास लावायला पाहिजे। ही आमची आजच्या या सभेतून शिटकावणी आहे आणि खात्याचे संचालक आहे, उपसंचालक आहे, सगळे कर्मचारी आहेत, न आम्हाला कारण सांगता त्यावर कारण मीमांसा करून या समाजाला न्याय हक्क लढण्यासाठी प्रवृत्त करू नका, तर त्यांना तुमच्या शाबासकी देण्यासाठी तुम्ही तो दिवस निर्माण करा, एवढंच मी या मंचावरून तुम्हाला सांगू इच्छितो। दुसरे वटेन आदिवासी समाजाचो आनीक एक खडेगाठ फुडारी तशेंच सभापती रमेश तवडकरान काणकोणा संकल्प दीस कार्यावळीचे आयोजन केल्ले। बिरसा म्हणला तर आज संबंध देश म्हणजे ताका देवत्व प्राप्त म्हणजे झारखंडातली आज गोंयांत संबंध देश ताका देवत्व म्हणजे बिरसा म्हणटा धरती आबा अशें धरून म्हाका दिली वता की त्या वेळाचेर ते काम केलें, ती प्रेरणा घेवन अनेक जण फुडें येले। आज आमचे भितरलोच जर मंगेश गांवकार आसा ह्या संस्थे खातीर आदर्शवाद संघ खातीर आज आदर्शवाद संघ खूब मोठो म्हणजे हाज्या फुडें आसा न्ही तो ताची भरभराटी करता आसा न्ही त्या वेळाचेर मंगेश गांवकाराची याद कशी आमी फुडें वचूं, बलराम शिक्षण संस्था फुडें वता आसतना मंगेश गांवकाराची याद कशी आमी फुडें वचूं ही आमची ताकद आसा आनी ती ताकद आसा। आज सुदैवान जे आसा हांव ट्रायबल कम्युनिटींतल्यान सुद्दां संबंध गोवा पडटा आसा नॉन ट्रायबल लोकांक सुद्दां कांय सांगता आनी आज श्रमदान कल्चर केवळ मी ट्रायबल कम्युनिटी
की आज कितलेशेच कार्यकर्ते कितलेशेच लोक असले आमकां आव्हान करता सर आमकां तुजे कडेन अपेक्षा आसा की आमच्या गांवा खातीर एखादें घर बांदपाची अपेक्षा करता आनी ते आज आतां फुडें वता त्यामुळे आज खऱ्या आजच्या दिसान सेलिब्रेट करत आसतना की आमी कांय गजाली काय संकल्पान घेवपाक म्हणून आतां आईच्या महत्वाच्या दिसा आदिवासी समाजाचे फुडारी मंत्री गोविंद गावडे आणि सभापती रमेश तवडकार एका माचयेर दिसले नात। हे निमतान दोगांय मदीं आशिल्ले गॅर परतून एकदा उक्ताडार आयले। ह्या दोगांय मदले मतभेद समाजाक तारक थारतले की मारक हाचो नियाळ समाजानूच घेवचो। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।